पुनर्जीवन क्रिस्ततई मोगाळ भावा भयणीनो, एकलो चिंतपी जिवीत दोन पाळण्यांक सरी करता. जिणयेच्या पयले आमकां एक मेळचें पाळणें आनी जिणयेच्या अकरेक मेळचें आनी एक पाळणें. ह्या दोनी पाळण्यांत आमी आसतना आमकां चड समजून येना. पयल्या पाळण्यांत आसतना आमकां कितेंच समजना. निमाण्या पाळण्यार आसतना आमकां खंयच्याचेच ज्ञान ना. ह्या दोन पाळण्यां मदें कितें आमी करता, कितें आमी जाता तेंच आमचें जिवीत आनी तातूंतच आसा जिविताचो शेवट. पाळण्यां आनीक मरणा पेटे मदलें जिवीत भोव गरजेचें म्हळ्यार कांयच व्यत्यास ना. फाटल्या दिसांनी एक यागसाकान जल्म आनी मरणा विशयंत अशें सांगलेलें आसा. जल्माक आनी मरणाक व्यत्यास 3 फीट मात्र. जल्माल्ल्या भुरग्याक 3 फिटीच्या पाळण्यान घाल्यार मेल्ल्या मनशाक 6 फिटीच्या पेटेन घालतात. ताच्या मदलें जिवीत 3 फिटीचें आमचें जिवीत. अशें जायतीं व्याख्यानां मनशाच्या जिविताक दिवयेत. पण आयच्या दिसा आमच्या भयणीचे आमीक मरण नियाळ करता आसतना बिल गेट्साची उतरां म्हाका उडासाक येतात. बिल गेट्सान म्हणलेलें आसा, जर दुबळो जावन तो जल्मलो जाल्यार ती तुजी सूख न्हय, पूण दुबळो जावन मेलो जाल्यार ती तुजी सूख. हेंच वाक्य आमच्या जिविताक आमी लत्तें केलें जाल्यार 2 रितीचें मरण म्हणून आमी सांगीत. एक दुबळें मरण आनी एक ग्रेस्त मरण. आमकां कोणायकी दुबळें मरण जावन मरोंक आपोवंक ना. मगार आमी सगळ्यांनी ग्रेस्त मरण मरोंक देवान आमकां आपयलां. दुबळें मरण वा ग्रेस्त मरण भायल्या आडंबरांत ना. आमकां कितें संभ्रम आसा त्या तातूंत हुंदोन ना. वा मरणाक बँड केले की कितलो जण आसलो, कितलें पाद्राब आसलें तातूंत आटापून ना. पूण बगार ग्रेस्त मरण मस्त दुसऱ्या संगतींनी आटापून आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. हें आमी अशें समजून घेवयेत. हर एका मनशाक देवान ग्रेस्त जावन रचला. पयल्यान पयलें मनशाक आपणाच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचला. ही न्हय मनशाची ग्रेस्तकाय. देवान आमकां दिल्लीं तालेंतां देणी जिविताक जिवीत फुलोवंक ती जायतीं आसात. देवान आमकां दिल्लें सेवा करूंक अवकाश, मोग वांटून घेवंक दिल्ले अवकाश जायते आसात. आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय भाव भयणी गेल्ल्या कडेन सेवा करूंक आमकां जायतो लोक दिला. हाचे बराबर हर एकल्याक आमकां शेगून दिल्यात, हर एकल्याक आमकां बेसांव दिल्यात, हर एकल्याक आमकां देवाची कृपा लाभल्या. हें सगळें आपणायलेलें आमी कोणीय सांगूंक जायना. देवान आमकां दुबळें जावन रचला. हर एकल्याक आमकां ग्रेस्त जावन रचला. ह्या जिणयेची ग्रेस्तकाय वळखली, ह्या जिणयेची ग्रेस्तकाय जियेल्ली आनी ह्या जिणयेची ग्रेस्तकाय वांटली. आनी एक आयच्या दिसा ग्रेस्त मरण पावलेली वा ग्रेस्त मरणांत वांटिली जाल्ली श्रेश्ठ व्यक्ती सिस्टर लिओनोरा म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना. देखून आयल्या आयच्या नियाळांत आमी इतलेंच समजून घेवंक जाय. आयच्या दिसा आमची भयण सिस्टर लिओनोरा एक ग्रेस्त मरण मेल्या. देवाच्या घरा ती ग्रेस्त जावन फाटीं गेल्या. दुसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत ग्रेस्त मरण मेलो. जेजू मरता आसतना ताणें सोडून गेले इतलेंच कुर्सांत तावन बोगसाणें, जिवाचो सॅक्रिफायस, जायतो अपमान मनशा खातीर आनी आपणाच्या जिवाचें निमाणें पर्यंत तें रगत ताणें आमकां दिलें. देखून हे सगळें संवसारांत करोड रुपये दिल्यारय आमकां मेळचें ना. जिवाचें बलिदान, निस्वार्थ बोगसाणें आनी त्याग सॅक्रिफायस, कुर्साचें मरण खंयच्याय मनशान ताचें मोल बांदूंक जायना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो,
जेसूय एक ग्रेस मरण मेलो आनी त्या जेसूचो पाटलाव केल्ली आज आमची बहीण ग्रेस मरण मेल्या म्हणल्याक कांय सुद्दां भाव ना. तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 19वी वळ अशें म्हणटा, तुमची दिर्वी सर्गार पुंजाया, थंयसर कलम मांडना, कीड खायना, सोर कन्न घालन ना घयना. पवित्र पुस्तकाची ही उतरां समजाल्ली, जियेल्ली आनी सर्गार जिणये पर्यंत हर एका जिणयेच्या घडये दिर्वी पुंजायलेली श्रेष्ठ व्यक्ती सिस्टर लिओनारा म्हणल्याक कांय सुद्दां भावना. तिणें शिकयलेली भुरगीं कितलीं सादीत, जायत्या भुरग्यांक तिणें शिकयला. देखून तिका आमी आयच्या दिसा ग्रेस मरण पावल्या म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. पयल्यान पयले सिस्टर लिओनारा म्हजी वंदने क्लासीची सिस्टर. 16 वर्स जावन आमी अशेंत आमच्या गांवांत वळखोवचे. बाप प्रवीण आसा, आमची थोडी नारांपडी शिकिल्ली सिस्टरां आसात आमच्या फिरगजेची, जायतीं जाणां हांगा आसात. सिस्टर लिओनारा म्हळ्यार कोण म्हळ्यार वस्तू जाणांक वळख आशिना, पण वंदने क्लासीची सिस्टर कोण म्हळ्यार सगळ्यांक वळख आसा. ती आपल्या वावरांत आनी तिणें शिकोवच्या त्या सेवेंत सगळ्यांक चिरपरिचीत जाल्ली. कांय नारांपडी आमच्या फिरगजेंत तिसांनी वयर या जाल्यात, कांय पावनशा वयर सिस्टरां आसात आनी 16 वर्सां ह्या सिस्टराच्या हातांत तरबेती जावन गेल्ली. आमी आयकल्ले प्रमाणे वंदने क्लासीक आमकां दोगां सिस्टरां आली, एक सिस्टर लिओनारा आनी एक सिस्टर सोफाया. ह्या दोगांच्या हातान जायतीं जाणां भुरगीं पाशार जाल्यात. त्या उपरांत जायतीं सिस्टरां आमकां शिकयलेलीं आसात. सिस्टर जुलियान हांगासर आसा, सिस्टर मेबूल आसा, सिस्टर सुचिता आसा आनी मस्त जाणां नारांपडी शिकयलेलीं सिस्टरां आसात. हे कित्याक हांवें सांगचें गे म्हूण सांगल्यार, आज जर तर जायतीं जाणां आमी ह्या जग जालां जाल्यार, जायतीं सिस्टरां जाल्यां जाल्यार ल्हानपणार ह्या हर्सुलान सिस्टरांनी आमच्या जिणयेंत घाल्लें तें देवाचें उतर, देवाच्या मोग वा देवा पावण्याचें बी हें चवकास किर्लोन वाडलें म्हणल्याक कांय सुद्दां भावना. हांव 10वी क्लास जाल्या उपरांत सिस्टर लिओनाराक हांवें पळयलेंच ना. ताच्या उपरांत ह्या जग जावन सेमिनेरीक भरती जाल्या उपरांत थंय तावन हांव एक दीस होली रोसरी कॉवेंताक मिसा गेल्ल्या दाडा सिस्टरीक हांवें पळयलें. मस्त वर्सां उपरांत हांवें पळोवचें. ती वैगी नेगी म्हणून म्हाका इल्लेशें दुबाव जालो. हांवें सिस्टर लागीं विचारलें, ही वंदने क्लासीची सिस्टर वैगी सकड म्हणाली, तिनस ती वंदने क्लासीची सिस्टर. त्या दिसा हांव तिका मेळ्ळो, ताच्या उपरांत मस्त फावटी हांव मेळ्ळो. फाटल्या दिसांनी हांव बोळार एका कॉन्वेंटाक गेल्लो एका उलोवपाक टॉक दिवचे खातीर, आनी त्या दीस थंयसर ती आसली. तेजे लागीं हांव मेळ्ळो, तेजे लागीं हांवें बेसांव मागलें आनी ती म्हणाली, परवा ऑगस्टच्या 20 आनी 7 तारखेर म्हजो जल्मा दिवस. अशें न्ही 5 वर्सांचो तुवें येयसय आनी तुवें मिसाचें बलिदान भेटयसय. हांवें कुशेन जायत म्हणून सांगलें. त्या दीस हांव मिस भेटयतलो आनी त्या दीस सिस्टराक एक सरप्रायज गिफ्ट दिजय म्हणून हांवें चिंतलें. पूण कालच्या दिसा सिस्टर म्हणाली, सिस्टर देवा दिन जाली आनी हांवें चिंतलें कितें एक सरप्रायज गिफ्ट दिजय म्हणून. तें सोपान जारी जावंक ना, पूण आज हांगासर तिणें गेल्लें बरेंपण सांगचेंच, तिणें गेल्लें बरेंपण परगट करचेंच हांव चिंता. तिका हांवें दिवचें एक सरप्रायज गिफ्ट वा वर्तें गिफ्ट म्हणून हांव लेखतां. देखून सिस्टर लिओनारा आनी आमी सर्व तिणें शिकयलेल्या भुरग्यांचो संबंद कांय आवय पुता म्हणल्यार बरी सांगल्यार कांय सुद्दां भावना. कित्याक म्हूण सांगल्यार चसली साडा व्हड न्हय त्या वेळार ताच्या उपरांत साहित्य पटी आमी मेळतना आमी एकामेका समजून घेतली आसा. म्हज्या मामीन केदाळ म्हणची आसा, ती वंदने क्लासीची सिस्टर तुका शिकयलेली. तिका लिओनारा म्हळ्यार कोण म्हूण कळीत ना, पूण वंदने क्लासीची सिस्टर म्हळ्यार तिका कळीत आसा. म्हाका भाव भयणीनो, असलें एक ल्हानपणाचो उगडास आनी केल्लें बरेंपण आनी आज हांव कितें जावन आसा हें ह्या धर्म भयणीन म्हज्या जिणयेंत केल्ल्याक हांवें आज हांगासर हें बरेंपण तेजे विशयीन उलोवचें. कालच्या दिसा मरणाची खबर आयकून म्हाका इल्लेशें बेजार जालें.
तेका एक जल्माचो दिवस आचरण करून देवान तेका आपयतालें कोण ना म्हणून म्हाका बगलें पण देवाची मांडवळ विचित्र कितें दिसांव देवाच्या कुशेक आमी कल्तिमान घालूंक आसा देखून ह्या सर्व संगतींनी भरिल्ली जियेल्ली आनी आयच्या दिसान सर तर तेचें वर्तेपण आमी परगडताव जाल्यार खंडिसावन एक ग्रेस मरण ती मेल्या म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. चवथे सन्मुखान भाव भयणीनो माते वसो वांजेल आज वाचल्लो आमी आयकलो. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव परको आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोंक दिलें, बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात, पिडेंत आसलो म्हजी जतन घेतली. ही उतरां हांव चिंता एका धार्मीक भयणीच्या जिणयेक बोवापूर बायेन सड्या बरी सोंपतात आनी हेंच आमचें मिसांव सगळीं निमाणी सर्ती त्याच हातून तीन जाता. आनी आमच्या दोन भयणीच्या जिणयेंत हांवें पळयलें जाल्यार जायत्या मापान ही सेवा तेणें केल्या. 16 वर्सांवन भुरग्यां खातीर तेजें जिवीत तेणें भेटयलां. जेजूच्या मिसांवाचो एक वांटो शिकोवचें आनी आमच्या ह्या धर्म भयणीन कितल्यागी हजार वा लाखां गांठल्या भुरग्यांक तिणें शिकयलां. ल्हानपणार तावन तेच्या रिलिजियस बेसातावन सुरू केल्ले जिणयेच्या क्रेक पर्यंत तेणें साहित्य जाणांक शिकयलां. देखून आज कितें ह्या धर्म भयणीन केलां देखून आमी खंडीत जावन संगीत आज ती ग्रेस जावन मरण पावल्या, ग्रेस जावन देवाच्या रासान ती एक जाल्या. आल्बर्ट आयन्स्टीन ग्रेस सायंटिस्ट अशें म्हणटा, जर आमी आमच्या भुरग्यांतय कुटुंबदारांतय समाजांतय जियेताव तर मरण अंत्य न्हय. आज सिसिलियोनेरा हजारां भुरग्यांच्या जिणयेंत ते जियेता, त्या भुरग्यांच्या कुटुंबदारांतय आवय बापाय तेंची येता. मासवंक नजो सुचलो उडास ती सोन गेल्या देखून आज ती ग्रेस मरण मेल्या. आविलाची सांतेरेस अशें आमकां म्हणटा, मरण एका कुडात तावन आनी एका कुडाक पासार जावचें. म्हाका भाव भयणीनो आज सिसिलियोनेरा एका कुडाक उतरून गेल्या. त्या कुडांत जायती ग्रेस्तकाय आसा. ती पावनांतल्याक सिस्टरां जायती ग्रेस्तकाय कान घेवन गेल्या. त्यागाची, सेवेची, कालतेपणाची, दुबळें जिवीत ही सगळी ग्रेस्तकाय कान घेवन आज ते देवाच्या घरा गेल्या. आमच्या जिणयेन, म्हज्या जिणयेन असली एक सिस्टर, असली एक धर्म भयण, असली एक टिचर म्हाका मेळ्ळ्या खातीर देवाक आयच्या दिसा हांव अर्घ दितां. इतलेंच हांवें सांगचें, सिसिलियोनेरा तूं जियेतली, ससनाक जियेतली आमच्या काळजांत आनी निरंतर तूं आमच्या काळजांत जियेत आसतना आमी तुका एक दीस पळोवन सर्गार संतोश पावतल्या. तो दीस पावसर आमचे बसत देवा लागीं विनंती कर सर्गींच्या रासांत पावोवंक आनी ग्रेस मरण मरूंक आमकांय देवा तावन आशिर्वादां आनी बेसावां मागून धाड. सांगात आमी मागया. सस्नाचो विशय दिदिका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाशाचेर फंगोवन दी, समाधानांत दिसत विशय घेवन दी. आमेन.